लौकीक कितें आहात आयच्यो अपडेट्स व्हॉट्स हॅपनिंग? प्रमोद, सकाळच्यान खुबश्यो हे जाल्यो प्रेस कॉन्फरन्सी, 3 मिनिस्टरांच्यो प्रेस कॉन्फरन्सी जाल्यो. हे मीन टायम आमी ते फायंड आउट करपाक सोदताले की हॉस्पिटलांचो जो इश्यू आहा तितून आनी कितें अपडेट, अपडेट आमकां व्हडली मेळना. डिटेल्स, मीन मायन्यूट डिटेल्स आमकां जे जाय आसले ते मेळना. बट प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले तितूंतले डिटेल्स दिता. माविनाची प्रेस कॉन्फरन्स ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक धरून आसली. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे खुबशे जे फॅटल एक्सिडेंट गोंयांत जाता तांकां एक स्कीम आसता, कॉम्पेन्सेशन स्कीम. ते आतां पर्यंत कितें 59 लोकांनी क्लेम केल्या, पूण केसीस अश्यो खूब आहा ज्यो क्लेम करपाक पावना. तांकां ते 6 म्हयन्याचो टायम आसलो क्लेम करपाचो, तो आनी एक 6 म्हयने म्हणून वर्सभर सुमार केला. आनी लोकांक अपील केला की तुमचे अशे कितें केसीस आहा, कोण फॅटल एक्सिडेंटान मेले जाल्यार ते क्लेम करचे म्हणून. तश्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 16 सर्विसीस तेणें ऑनलायन पद्दतीन हे करपाच्यो केल्या. म्हणजे लोकांक ऑफिसांनी वचोन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटच्या ऑफिसांनी विजीट करचे पडचे ना. त्यो एक शुक्रारच्यान येता ते शुक्रारच्यान ते लॉन्च करतले ऑनलायन पद्दतीन. ऑनलायन ती कामां जातली. ते सांगता आसतना डिजिटल मिटरांचे आमी विचारले. डिजिटल मिटराची जी डेडलायन तेंची आहा तीच मेंटेन करतले आनी एक्सटेन्शन जावचें ना, कारण कोर्टाक तेंच्यांनी तशें कळयलां आनी कोर्टान ही केस आहा डिजिटल मिटरांची. सो आनी एक्सटेन्शन हे करून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बी करपाचो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करपाची गव्हर्मेंटाची तयारी ना. सो तेंच्यांनी सांगलां ही डेडलायन जी आतां आहा तीच मेंटेन जातली. तेजे फुडें हेचो विशय येयलो, न्यू ट्रॅफिक रुल्साचो विशय येयलो. न्यू ट्रॅफिक रुल्स दोनदा कितें कॅबिनेटा कडेन गेले आनी ते मागीर डिफर केल्ले. सो माविनान परत एकदां सांगलां की आपूण चड वगत स्ट्रेच करपाक शकना. केंद्रान जशें सांगलां तें आतां करचेंच पडटलें. आनी परत एकदां तेणें आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून ते अप्रूव्ह करून फाल्यां जी कॅबिनेट जावपाची आहा बुधवारा, त्या कॅबिनेटा मुखार हे परत इम्प्लिमेंटेशनाक येतले. आपल्याक शक्य तितले कमी करपाचो प्रयत्न केला. जंय जंय पॉसिबल आहा तितले फायन कमी करपाचो प्रयत्न केला म्हणून सांगला. पण आमकां इम्प्लिमेंट करचेच पडटले म्हणून कॅबिनेटा मुखार परत एकदां हे न्यू ट्रॅफिक रुल्स येतले. तेजे उपरांत आमकां निलेश काब्राल पॉवर मिनिस्टर मेळ्ळो. तेणी जी आयज हें जाल्या CZMP खातीर ज्यो नोटीस इश्यू जाल्या की CZMP हियरींग जातलें जुलयाच्या फर्स्ट विकान. ते कशें कितें आसतलें, नॉर्थ आनी सावथ आसतले, वेन्यू बिन्यू, हेजे सगल्यो डिटेल्स दिल्यो. तेजे उपरांत विशय येयलो तो पॉवर डिपार्टमेंटाचो. तो परत एकदम निलेश काब्राल मुद्दम मेन्शन केले की खुबशीं कामां पॉवर डिपार्टमेंटाची फायनान्सान आडकता म्हणून. तेणी आमकां एक फायल सुद्दां काडून एग्जांपल दिलें की बाबा ही आपली फायल धाडल्या, आपल्याक इतले बजेट अलॉट केल्ले आहा, तितून सगळे डिटेल्स आहा आनी तेजेर एक रिमार्क येता एज पर वोटन अकाउंट ना असो कितें रिमार्क येता. रिमार्क सुद्दां समजपा सारको ना. आनी अशें करून फायल डिपार्टमेंटाची आडून उरता. आनी जी कामां डिपार्टमेंटाची जावपाक जाय, जी अंडरग्रावंड केबलिंग सारक्यो फायला त्यो जावपाक त्यो जायना. आनी कोणाकूय लोकांक जेन्ना प्रॉब्लेम जाता पॉवर डिपार्टमेंटांतल्यान, ते ब्लेम करता पॉवर डिपार्टमेंटाक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की बाबा हे सारकें केलें ना. पूण प्रॉब्लेम खरो तो फायनान्सान आहा म्हणटा. तो आयज खंय मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आनी फायनान्सा कडेन जे कितें प्रॉब्लेम फेस करता, हे सगळे फायलींच्यो ज्यो फायली रिटर्न येता अप्रूव्ह जायनासतना, तो मेनशा CMाक सांगतलो की हेजी कितें तरी उपाय काड. तो इतले सुद्दां निलेश काब्राल म्हणजे इतलो सुद्दां हेजेर गेलो की तो म्हणपाक लागलो आतां एक कितें करपाचें, कारण अशें जर फायली येवपाक लागले जाल्यार काम करपाचें काय वचपाचें आमी, अशें सुद्दां ते म्हणून गेले. म्हणजे आनी म्हणजे ते तेंचो एक हें कळटा, प्रेशर कळटा की काम करपाक सोदता. आतां म्हणटा तेजो परिणाम आपल्या परफॉर्मन्साचेर सुद्दां येता. कोणी म्हणटलो आपूण परफॉर्म करना, पण हांगा फायली आडकता त्यो कोण पळयतलो काय म्हणटा तो. सो तो विशय घेवन CMा मुखार म्हटलो. सिरियस विशय आहा तो. जेन्ना डिपार्टमेंटाक बजेटांतल्यान एक अमावंट एलोकेट करता की ताका तो म्हणटा आपल्याक तो लोकांक जाय तसो वापरपाक मेळपाक जाय. सगळे हें करून की जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहा ते घेवपाक मेळपाक जाय. पण तेजो फायनान्स डिपार्टमेंट ते आपल्याक जाय तशें आडयतले जाल्यार आपूण कसो ते व्हेरी कामां करून व्हेरी घेतलो. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट लौकीक. म्हाका दिसता हो जो पॉयंट आसा आनी हो डायरेक्टली फायनान्स म्हळ्यार पयशां कडेन लिंक्ड आसा. आनी सद्याची राज्याची आर्थीक परिस्थिती म्हाका दिसता पयसो जो येता पयलींच कमी येता, तो सद्याक तुगेलो एब्सोल्युटली कोविडा खातीर वता आनी पगार घालपाक वता. आय थिंक दॅट इज द सिच्युएशन. लौकीक, थँक्स अ लॉट.